गोयभरचे शिगम्याचे मिरवणुकेन पयलेच फावट वांटेकार जाल्ले सावड्डे शिगमोत्सव मंडळान वट्ट 14 इनामां मेळयली। तातूंत 7 पयली इनामां जाल्यार 4 दुसरी। गोयभर जाल्ले 15 रोमटामेळ सर्तींनी ह्या पंगडान वांटो घेतिल्लो। ह्या रोमटामेळाक प्रशिक्षण दिवपी मास्तर प्रमोद हरमलकाराचो शिगमो मंडळ आनी सावड्डेचे शिवसेनेन भोवमान केलो। सावड्डेकारान दाखोवन दवरले की आमी फक्त मायनिंगाचेरच ना की आमी कलेकूय बीन खूब मोठे आसात। जंय जंय सावड्डेकार वतात थंय ते नांव आपले वयर करतात। ही सावड्डेची परंपरा आज सावड्डे शिगमोत्सवान अख्खी गोंयभर कितलीशी फर्स्ट प्रायज काडून आपले प्रूव करून दाखयला। आज पळयलें की हांव एक जाणटो मनीस, पिरायेचो जवळ जवळ 61 वर्सां पिरायेचो मनीस, जरा आरोग्य बरें ना, पण तरी आसतना भुरग्यांची जेन्ना उमेद पळयली, गांवच्या लोकांची उमेद पळयली, एक पट पळयलो तेन्ना हांवूय म्हगेलें जाणटेपण सोडून म्हाका अशें दिसलें की हांव भुरगो जावन भुरग्यां भशेन नाचलो। आमी सगळे उमेदीन केलो म्हणून आमकां इतली 7 कडेन फर्स्ट प्रायज मेळ्ळी, 5 कडेन सेकंड आनी 3 कडेन फोर्थ प्रायज। अशें करून आमचें एक सक्सेसफूल मेळ ह्या वर्सा जाल्लो आसा आनी उमेद करता की फुडल्या वर्सा आमचो हेज्यान बरो जातलो आनी बरो आमकां प्रतिसाद मेळटलो। सगळ्या लोकांनी गोंयची आमकां सगळ्यान मोठो मेळ म्हणून अशें एक पदवी दिल्ली आसा, ते आमी कायम दवरतले फुडल्या वर्सा। अशें थोडे म्हणटा की मायनिंग बंद जाला म्हणून अशें जाला म्हणून, पण तशें कांय ना, फुडल्या वर्सा आमी उमेदीर भायर सरतले। बजाज अलायन्स आशियाई ज्युनियर फुटबॉल कॅम्पा खातीर खेळगडे सोदपाच्या कामाक गोंयान बुधवारा सावन सुरवात जाली। देशभरांतल्यान 14 ते 16 वर्साच्या 7 फुटबॉल प्लेयरांक वेंचून काडटले। तांकां थायलंडान FC बायर्न म्युनिका बरोबर आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल कॅम्पान वांटो घेवंक मेळटलो। 28 ते 30 जून मेरेन हो कॅम्प जातलो। उदेंत्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर बजाज अलायन्सान हो उपक्रम हातान घेतला। This year we are talking about 7 candidates going there. Only the location is different. However, we are talking about the same coaches coming and giving this training, and that would be in Thailand. During these 3 days, the FC Bayern coaches would do their best to show them some tricks which probably would help them in the long run. We would like to get our boys exposed to coaches from abroad and training methodology that is available in other parts of the world where football has progressed to a very high level. And for that we are already in the process of shortlisting some foreign coaches or foreign technical advisors to do the job for us. But this opportunity, like is being presented by Bajaj Alliance, is a great opportunity to see that our very Goan youth go and get exposed. Now FIFA is seriously looking to India as the powerhouse that is actually sleeping and is actively trying to wake it up, and it is in a small measure that is efforts like these that come forth will definitely help in the situation. Today things are totally different for the youngsters. We are having so many good pitches in Goa today. The rest of the turf has been laid artificially in the layer, and more are yet to come. So these kids won't have any difficulty in future. But I'm very happy that the young kids are being exposed, which was missing over the years. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।